कर्नाटकात सरकाराचे पितळ उक्ते जावपाचे आसा। प्रवाह अधिकारीचे पळोवणे उपरांत कर्नाटकात सरकारान फटिंगपणा करून म्हादयचे उदक मलप्रभेत वळयला हाचो पुरावो मेळटलो। विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी म्हादय संबंधीत आरोप आणि टिका करचे परस पयलीं तांच्या सरकारान कितें केला हे पळोवचे अशी जाप मुख्यमंत्र्यान विरोधी पक्षांक दिली। ज्या पद्धतीत पोना कॅनल खोदून उदक डायवर्ट करून मलप्रभेपर्यंत व्हेला हो आमचो दावो आसा। दावोनी आमी सामके विथ प्रूफ आसा त्या विशयाचेर। ते जेन्ना म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीची वचून पळयतले तेन्ना कर्नाटकाचे पितळ उगडे पडटले म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण खऱ्या अर्थात लोकांक कळटलें की कशा पद्दतीन डायवर्ट केला ते म्हादई प्रवाह ऑथॉरिटीक कळप गरजेचें आसा। आणि ते जाल्या उपरांत म्हणजे आमी म्हणटा आमच्या कडेन सुप्रीम कोर्टातूय बी फूल प्रूफ हे दवरपा खातीर आमकां योग्य ठरतलें। म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत विरोधक जरी कितलेय उलयले सुद्दां जरी आसत आणि कोणूय म्हणजे बाकीचे कोणी पंतप्रधाना कडेन कितेंय जरी डिमांड केली आसत जाल्यार पंतप्रधानान आमी ऑलरेडी विशय हो गोंया खातीर म्हादई कितली इम्पॉर्टंट आसा, कशा पद्दतीन इम्पॉर्टंट आसा ही सांगलेली आसा। ती हेजेर डिसिजन जाता आसतना गोंयाक विश्वासात घेवनूच जातलें। गोंयचेर अन्याय म्हादईच्या बाबतीत केन्नाच जावचो ना। जे आज उलयता पळय न्ही तांच्यांनीच तेंचें सरकार आसतना खऱ्या अर्थात अन्याय केला व तांकां खबर ना। तेंच्यांनी मातशें सगळ्यो फायली काडून जाय जाल्यार पळोवच्यो, नाजाल्यार दितात तांच्याच सरकारान प्रत्येक फावटी अन्याय केला। आमच्या सरकारान केन्ना करूंक ना। केस आयज पर्यंत सुप्रीम कोर्टात आसत जाल्यार परत हांवें फायल केल्या म्हणून आसा। हांव परत एकदां सांगता, ना जाल्यार केन्नाच ऑलरेडी आमी हरतले आसले, पण सुप्रीम कोर्टात परत केस फायल केल्ल्या कारणान आज आमकां निदान स्टँड आहा की तेंच्यांनी कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां हें दाखोवपाक तरी निदान आमकां मेळटा। आनी म्हणून म्हणजे सुप्रीम कोर्टात फायल केली परत प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म कर हो म्हाजोच अट्टास आशिल्लो, म्हणून प्रवाह ऑथॉरिटी फॉर्म जाली। आज प्रवाह ऑथॉरिटीचें ऑफिस गोंयांतल्यान चालू आहा। त्या खातीर हे जे फक्त जे विरोधक जे उलयता पळय न्ही म्हणजे आपल्या सरकारान कशा पद्दतीन म्हादई व्हरून विकलेली ओके ते तेंच्यांनी पयलीं काडून पळोवचो। विशेश करून ऑपोजिशन लिडर जो सांगता पळय न्ही तो खबर ना ताका ताच्या पयलींच्या सरकारान कितें केलां, ताच्या एक्स चीफ मिनिस्टरांनी कितें केलां तें तेणी काडून पळोवचें पयलीं। तर हे सांगता आसतना आय एम ऑलवेज फर्म ऑन माय डिसिजन। म्हादईच्या बाबतीत खंयच कॉम्प्रोमायज करचो ना। आवर WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आणि एंटायर टीम ही खूप बरें काम करता। आमची लिगल टीम जी AG आणि बाकीचे सगळे हेड करता इज हेडेड बाय दिलीप, आवर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर दिलीप नायक। ही इज ऑल्सो डुईंग द व्हेरी गुड। सगळे खूप बरें काम करता आणि म्हादईच्या केसीच्या बाबतीत आमी तितकेच स्ट्रॉंग। थँक्यू। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।